प्रश्न विचारत. हय. तिसरो विचारता. तिसरो विचारत. कारण 1 कोटी सरकाराक 1 कोटी 80 लाख रुपया वर्साक लुबाडता कशें हेजेर आन्सर आसा. आनी म्हाका एक कॅटेगरिकल मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स जाय की हें जर हांवें प्रिमा फेसी प्रूव केलें जाल्यार त्या कॅशियराचेर ऑफेन्स रजिस्टर करून हें टोटल इन्व्हेस्टिगेशन जाय. हो म्हजो पयलो क्वेश्चन. सरकार म्हणजे माननीय मंत्री डायरेक्शन्स दितलो की ऑफेन्स रजिस्टर करून मिस एप्रोप्रिएशन करून हांव तुमकां हें दिता हांगा प्रूव करता हांव तुमचे कडेन. म्हाका एक एश्युरन्स जाय ह्या कॅशियराचेर ऑफेन्स रजिस्टर करून ट्रूथ भायर सरतलें अशें. स्पीकर सर, कॅशियराचेर एलिगेशन कितें आहा तें सांगना म्हाका. तो एन्क्वायरी कर म्हणटा. पयलें एलिगेशन येवपा जाय आनी मागीर एन्क्वायरी न्हू. एन्क्वायरी पयली आनी मागीर एलिगेशन कशें तर. स्पीकर सर, म्हाका 2 क्वेश्चन विचारपाक मेळटा. तातूंत हांव प्रूव करता 2च क्वेश्चनांनी. 2 न्ही 3 म्हटलें तुवें. तिसरो विचारलो सोंपलो. अच्छा. पूण एश्युरन्स मेळ्ळें म्हाका ऑफेन्स रजिस्टर जातलें म्हणून. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटी कडेन 380 लेबरर्स आसा आनी हे 380 जर लेबरर्स फोंड्यान काम करीत रस्त्यार किंवा खंयच एक फस्काची काडी दिसची ना अशें म्हाका सांगपाचें आसा. हे 380 चेक करून पळयले जाल्यार 291 फोंडेचे आसा. फोंडा मतदारसंघांतले. बाकीचे वाळपयचे आसा, पेडणेचे आसा, बेळगांवचे आसा, सांग्यावयले आसा, तरेतरेचे वाठारांतले आसा. लेबरर आसूं शकता. तेतूंचे 215 लोकांचो फक्त पोंडा म्हणून तांचो एड्रेस ना, कांय ना. हांवें चवकशी केली जाल्यार म्हाका ते सांगता की आमचे कडेन फक्त बोटां घेतल्या आनी आमचे कडल्यान आमकां 100 रुपया दिल्या हे फक्त बोटांचे ठशे घेवपाक. तेंचे डिटेल एड्रेस ना. 215 अशे लोक आसा आनी प्रिमा फेसी ह्याच खातीर म्हणटा की मिस अप्रोप्रिएशन आसा आनी तो टोटल अमावंट जाता 200 लोकांचोच जर धरलो 221 रुपया प्रमाणे जाल्यार दिसाक 50,000. दुसरो प्रश्न विचारात. दुसरोच विचारता. दिसाक 80,000. म्हाका दिसता इतलो एविडन्स मिस एप्रोप्रिएशन जाता इतलें पुरो जातलें हेजेर म्हाका मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, आमदारान सिरियस एलिगेशन केल्लें आहा. गंभीर सारकें. म्हणजे कितें बोगस हें आहा रजिस्टर आहा आनी लोक काम करनासतना पयशे घेता. तो ताजो अर्थ दिसता म्हाका. पूण हेजेर चवकशी करची पडटली. न्ही हेजेर चवकशीच करपाची म्हाजी मागणी आसा आनी ती चवकशी ऑफेन्स रजिस्टर करून. कारण हे मिस एप्रोप्रिएशन एक प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी जावपा जाय. पयली चवकशी करून मागीर ऑफेन्स जाय जाल्यार ऑफेन्स येवपा जावं न्हू. स्पीकर सर, म्हाजो अनुभव आसा. एन्क्वायरी करपा जाय. जेन्ना त्याच डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर एन्क्वायरी करता तेन्ना तो आपल्याच फॅमिली मेंबर आसता आनी ते आपल्या फॅमिली मेंबराक ते कांयच करिना म्हणून इंडिपेंडंट एजन्सी. सभापती महोदय म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा. माननीय आमदाराक जर तशें दिसता जाल्यार ताणें स्वता एक FIR फायल करची आनी चवकशी स्टार्ट जातली. वॉट इज देर लेट हिम फायल. हांव तयारी हें आसा. म्हाका पूर्ण सपोर्ट करचो पडटलो, कॉपरेशन दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव डायरेक्टराक सांगता एन्क्वायरी कर म्हणून. जेन्ना डायरेक्टराक दिसून येयलें की हांगासर गोलमाल आहा म्हणून जाल्यार फुडली कारवाय करया. फुडलो प्रश्न. गोंयांत जितल्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा जवळ जवळ 22 इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा. ह्या 22 इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यो टोटल एरिया कितली, टोटल प्लॉट्स आसा तेची एरिया कितली आनी कितले प्लॉट्स वेकंट आसा. तुवें स्पीकर सर आनी प्रश्न विचारला पळय ताजें उत्तर दिल्लें आसा की प्लॉट कितले आसा ते. ताका दिला एनेक्चर ये वाच न्ही. स्पीकर सर, म्हाका एक मजा दिसता. इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक जर इंडस्ट्रियल एरिया विचारले जाल्यार ताका एरिया खबर ना. एरिया खबर आसा. स्पीकर सर सांग न्ही. एरिया आमची सादारण 2 कोटी 24 लाख आसा पूण ताका तो प्रश्न हितून रिलेटेड ना. म्हाजे कडेन सगळी म्हायती आसा स्पीकर सर. तुमचे कडेन आसा जाल्यार दिली 2 कोटी 14 लाख. पूण हे प्रश्नांत तेगे ना.
प्रश्न तुमका जर बाकीची उत्तरां दिता असताना भायली भितरली सगळी दिता दिले speaker ताणी sir. कितले 2 कोटी आणि हय, कितले. बरोबर पण हे एक साधे उत्तर असले हे उत्तर दिवपाक तुम्ही टाळाटाळ कित्याक करता आमकां एक स्पीकर सर सर हे सारखे विचारना म्हणून आमकां सांगचे पडटा स्पीकर सर एक प्रश्न पडटा की प्रश्न सारखे विचार तू डिटेल माग नाही डिटेल म्हाका बरें आसा इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक समजा जर एरिया विचारली एरिया सांगपाक टाळाटाळ करता एग्रीकल्चर मिनिस्टराक समजा कल्टिवेटेड एरिया विचारली ती सांगपाक तुम्ही टाळाटाळ करता कित्याक बरें दुसरो न्ही पहिल्या प्रश्नाचो उपभाग दुसरो पहिला प्रश्न नंबर ऑफ प्लॉट्स वेकंट स्पीकर सर पयर जेन्ना 3B क्वेश्चन आयिल्लो त्या वेळार ह्या प्रश्नाचे उत्तर आमी दिल्लें आसा एकूण 153 प्लॉट जे आसात ते आमचे वेकंट आसात 153 आनी तातूंतली एकूण एरिया आसा ती 4,14,000 आसा ताज्या फुडें वचून स्पीकर सांगूंक सोदता की आमी सभागृहाक उतर दिल्लें आसा की ह्या 2 म्हयन्यां भितर हे सगळे प्लॉट जे आसा ते एडवर्टायज जातले इतली जमीन पळय आसा आमचे कडेन आसा आमचे कस्टडीन ती एडवर्टायज जातली स्पीकर सर बरी गजाल प्रश्न नंबर 2 सर पयलो दुसरो क्वेश्चन नंबर 2 आयज बिचोलीची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ची परिस्थिती कितें आसा तुमकां खबर आसा थिवीची इंडस्ट्रियल इस्टेट कितें तेची परिस्थिती खबर आसा पेडण्याची तुयेची इंडस्ट्रियल इस्टेट कितें आसा ती तुमकां खबर आसा आतां नवी तुमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी किंवा इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी जी आसा पळय ती जर एकंदरीत जर पळयत जाल्यार ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन उदकाचो प्रॉब्लेम आसा लायटीचो प्रॉब्लेम आसा बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कितें जाय तेचो प्रॉब्लेम आसा तो तुमी कसो सॉल्व करतले स्पीकर सर आमचे कडेन जी कंप्लेन आसा ती सादारण कुणयची आसा उदका संदर्भान आनी लायटी संदर्भान आमी हावजान सगळें क्लियर केल्लें आसा बाकी कडल्यान अशी उदकाची समस्या अथवा टंचाई आसा हाजे सहसा आमकां कोणा कडेन कंप्लेन आमचे कडेन कंप्लेन ना तरी सुद्दां साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाचो आमी सगळे पर्यंत प्रयत्न करतले पूण हो केन्ना पर्यंत करतले तरी आनी अपग्रेडेशन काम चालू आसा स्पीकर सर शेवटचो प्रश्न इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक हे खबर आसा की जितले इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा तातूंतले मायक्रो स्मॉल मिडियम आनी लार्ज स्केलीच्यो इंडस्ट्रीज खंयच्यो आनी तेच बरोबर म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो कसल्यो वेअर हावसिंग किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कसली युनिटां कसली मेजर कसली युनिटां आसा ती तुमकां खबर आसा स्पीकर सर हाजे माननीय सभासदान ते विचारले पळय ए आनी बी द नंबर ऑफ प्लॉट इन ईच इंडस्ट्रियल इस्टेट ताजें सविस्तर ताका उत्तर दिल्लें आसा आनी तो आतां परत हे सगळें मागोवंक पळयता पळय न्ही तुका नंतर काडून दिता हें सगळें इन्फॉर्मेशन कितें दिल्लें दिता इन्फॉर्मेशन दिता तुका हांगा हाडले कडेन ना ओके तो हांव टेबलार दवरता स्पीकर सर ते जे प्रश्न हांगा संबंदीत ना तसले प्रश्न विचारता संबंदीत ना प्रश्न क्रमांक 6 सुभाष फळदेसाय सांग्यार तुमी नंबर ऑफ प्लॉट्स 41 दिल्ले आसात तातूंतले म्हाका दिसता एकच प्लॉट आतां पर्यंत गेले ते 10 वर्सांक 8 वर्सांक एकच प्लॉट गेल्लो आसा बाकीचे कितें अरेंजमेंट तुमी प्लॉटाचे डेव्हलप केल्ले ना प्लॉट हे डेव्हलप जावन केन्ना मेळटले थंय लायटीची उदकाची वेवस्था केल्या काय कितें स्पीकर सर आतां आमी तुमचे सभागृह म्हायती सांगता की परत एकदां बाब गणेश गांवकर जो चेअरमॅन बसयला ताणें गव्हर्मेंटान बसयला अपॉइंट केला गणेश बसयला येवपा आसा गणेश येवपा आसा ताणें आमी आनी दोगूय मेळून तितून विशेष अशें लक्ष घालतात आनी ज्यो कितें सुविधा सांग्यारच न्ही सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींक उपलब्ध करून दिवपाक जाय त्यो आमी काही ते ह्या वर्सा म्हणजे ह्या वर्सा भितर आमी करूंक पळयतात कारण खूब मोठे फाटले अनेक समस्या आहात 3 वर्सान गेल्या काँग्रेस सरकार आसतना 3 वर्सां 100 कोटी मोडले हे फक्त अपग्रेडेशनाक तरी सुद्दां ह्यो समस्या उरले हें अजापशें फुडल्या प्रश्ना कडेन या सुभाष फळदेसाय बेंजामीन आसा स्पीकर सर मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट जे आसा तितूंत 43 नॉन ऑपरेटींग युनिट्स आसा ताजो स्टेटस कितें तशें दवरपाचें कितलींशीं वर्सां जालीं 10 वर्सां मायज जालें बंदूच आसा दुसरे लोक मागता आमचे लागीं येता इंडस्ट्रियल प्लॉट दी म्हूण
हाजेर स्टेटस कितें? नॉन ऑपरेटिंग आसलें जायत जाल्यार काल सभागृहान सांगिल्लें की ते आमी तांकां नोटीस सर्व करून जे जितले म्हणून कितें परत घेवपा येता ते आमी घेतले आनी परत ते एडवर्टायज करतले जावं अथवा दुसऱ्याक दितले ट्रान्सफर करतले. पूण कितलो टायम लागतलो? मातशें बेगीन जाल्यार बरें पडटा. बेगीन करता बेगीन. प्रश्न क्रमांक 6 सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, ह्या प्रश्नाचेर सांग्यार जे प्लेग्राउंड आमी प्रपोजल दिल्ले आसात ताचे विशीं आशिल्ले. वाडे कुर्डी नॉट फिजिबल म्हणून दिल्ले आसा बिकॉज ऑफ तातूंत भितर कावंटर सारके मेळना. नेत्रावळी, भाटी आनी मायणा. नेत्रावळी आनी भाटी ह्या दोन ग्राउंड आमचे. नेत्रावळी एक्विजिशन प्रोसेस जाल्लो, ताजी एक्सेप्टन्स जायना, ते गेले ते 2 वर्सां तसोच उरलेलो आसा. एक गोष्ट जाली. बेगोबेग म्हज्या माननीय मंत्र्या कडेन आसा की हो ग्राउंड पोजिशनाक घेवपाक ज्यो आडखळी येतात आनी आमी केन्नाय गेले जर जाय जाल्यार तो येना. ताबडतोब गेले 2 वर्सां त्याच स्टेटस कांयच बदलना. दुसरी गजाल आसा, भाटी हे तसोच जाल्लो आसा. दोनाचेरय गेले 2 वर्सां कांय इम्प्रुवमेंट जालो ना. तिसरी गोष्ट आसा ती मायणा. गव्हर्मेंट हायस्कूल मायणा हाजे कडेन आसा. तुम्ही ते प्रपोजल हांव मांडटा तेन्ना तुम्ही परत आमी रिटर्न दिवचे पडटा काय सभागृहान सांगल्यारय जाता काय आमकां रिटर्नच दिवपाक तुम्ही प्रत्येक वेळार तें उत्तर दितात. रिटर्न दिवपाक जाय जर जाय जाल्यार कोणी दिवपाचें? शाळेन प्रपोजल धाडिल्ले आसा, स्कुलान प्रपोजल धाडिल्ले आसात. ते गेले ते 10 वर्सां ही प्रपोजल आसात आनी ताचो फॉलोअपय आसा. स्पीकर सर, माननीय आमदार सुभाष बाब हांणी जो विशय मांडला अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा. कारण तांणी 4 ग्राउंडाची प्रपोजलां आमचे समोर दवरलेली आसा. तातूंतलो वाडे कुर्डी हो जो ग्राउंड आसा, ही जी लँड जमीन आसा ती जमीन तशी ग्राउंड डेवलप करपा खातीर फिजिबल ना. सादारण म्हाका दिसता ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान जरी उरली जाल्यार आमी जे इन्स्पेक्शन केल्ले त्या प्रमाणे जवळ डेवलप करताना जवळ 8 ते 9 मीटर जे आसा न्ही कटिंग करपाक पडटा. त्यामुळे ही जमीन जी आसा ग्राउंडा खातीर योग्य ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा आनी डिपार्टमेंटाचें मत आसा. दुसरो जो ग्राउंड आसा नेत्रावळीचो ग्राउंड आसा. नेत्रावळी ही जमीन आसा ती एक्वायर केल्ली आसा. पण एक स्थानीक कोणतरी ज्याची जमीन एक्विशन केल्ली आसा की तो प्रॉब्लेम करता ही गोष्ट म्हज्या निदर्शनाक आयिल्ली आसा. आनी हाजे पयलीं आमी त्या जमनीचो क्लिनिंग बाकी सगळें करपाचो एस्टिमेट करून तें काम सुरू करता आसतनाच हे ऑब्स्टेकल आयिल्ले आसा. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा की पुलीस प्रोटेक्शन घेवन सुद्दां ही जमीन ताब्याक आमचे डिमार्केशन करून घेयात आनी ताका कंपाऊंड किंवा बाकी ज्यो गोष्टी करपाक जाय त्यो गोष्टी करपाचो आदेश दिल्लो आसा. तिसरो जो आसा ती भाटी जी आसा न्ही भाटी ही जमीन एक्विशन जाल्ली आसा आनी ही जमिनी संदर्भांतलो विशय हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा. तिसरो जो ग्राउंड आसा मायना स्कुलाचो जरी तुमी प्रपोजल जरी दिलें जाल्यार स्पीकर सर ही जमीन अजून एक्विशन जाल्ली ना. त्यामुळे आज जो एक्विशन कायद्या प्रमाणे म्हाका दिसता ती तुमी प्रपोजल जर दिलें जाल्यार हें खूब अडचणीचें आसा. म्हाका दिसता की 2 विशय हांव म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन चर्चा करून आनी तुका ह्या हावजाक तूं एश्योरन्स दिता. एक गोष्ट नेत्रावळी जो ग्राउंड आसा तो पोजिशनाक घेवन ताजे एस्टिमेट करपाचो सुद्दां आदेश दिल्लो आसा. दुसरो जो आसा भाटीचो ग्राउंड. हे 2 ग्राउंड तुका फुडल्या कांय दिसां भितर हे तुज्या कडेन चर्चा जाल्ली आसा. तुजी एकंदर त्या मतदारसंघाची लोकांची भावना आमी समजून घेतली आसा आनी हे 2 ग्राउंड की एक गोष्ट आमच्या डिपार्टमेंटाच्या त्याच बरोबर आमची ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आदिवासी विकास योजना आसा त्या योजनेच्या अंतर्गत सुद्दां जे आसा हे 2 ग्राउंडाचें फर्स्ट फेजीचें काम तुका कंप्लीट करून आमी फुडल्या सादारणशे एक म्हयने भितर तुमकां रिजल्ट दिता. स्पीकर सर, मायणा ग्राउंडाचे जे प्रपोजल आसा ते म्हाका दिसता संजय बांदेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना वचून ताणें फातोरय घाल्लो आनी म्हाका अजाप दिसता की अजून पर्यंत ताचे प्रपोजलय ना म्हणून. कितें आसूं न्ही पूण ते ताचे आदिवासी विकास योजने